नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सोयेची कापां। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरलां, तातूंत हांव 1 चमचो तूप घालतां। 2 मिडियम सायज नाल्ल कातून घेतल्या, 2 कप सोय जाली। सोय मातशी परतून घेवया। तातूंत हांव साखर घालतां। साखर हांवें 1.5 कप घेतल्या। साखरेचें प्रमाण तुमच्या आवडी अनुसार कमी जास्त करपाक जाता। आणि आता हे आमकां धवळत रावपाक जाय। कापां करता आसतना अशें सतत धवळत रावपाक जाय। अशें आमकां सतत धवळत रावपाक जाय। हातूंतलें उदक आसा तें सगळें सुकून घेवपाक जाय। तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो वेलचीची पावडर। मिक्स करून घेवया। आणि आता मातशें सुकत आयलां, ताका लागून सतत धवळत रावपाक जाय। सारको बरो गळो जावन येवपाक जाय। ताका लागून आता सतत धवळत रावपाक जाय। आता पळयात बरो गळो जावन येवपाक लागला। सारकें मस्त एक जावन येवपाक लागला। पळयात आता बरें सुकून आयलां। आता हे आमी काडून घेवया। हे हांवें ताट घेतलां आणि ताटाक हांवें थोडेशें तूप लायलां। आता हांव ह्या ताटान आमी सोयेचे कापां केल्या ती घालून घेता। ताटान घालून आमकां सारकें सेट करून घेवपाक जाय। अशें आमकां सारकें घालून घेवपाक जाय, सेट करून घेवपाक जाय। अशें करून सारकें ताटान घालून घेवपाक जाय। ताटान घालून जाल्या नंतर आता आमकां थंड जाई पर्यंत अशेंच दवरपाक जाय। थंड जातकच मागीर ताची कापां करून घेवपाची। आता हे थंड जालें, आता आमी हाची कापां करून घेवया। कापां करता आसतना तुमकां जसो शेप आवडटा तशी करात, स्क्वेअर करात। अशी करून सारकी कापून घेवपाक जाय। अशी करून कट करून घेवपाक जाय, कापून घेवपाक जाय। अशी आमकां सारकी सोयेची कापां कट करून घेवपाक जाय, कापून घेवपाक जाय। सोयेची कापां, नारळाची वडी खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।